सरकार भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी, 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी, फटी गयात, फटी गयात, 20 करोड़ फटी गया, फटी गयात, फटी गयात, 20 करोड़ फटी गया, अरे फटी गयात, फटी गयात, 20 करोड़ फटी गया, 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी, अरे 4 आण्याची सुपारी, बीजेपी सरकार भिकारी, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद. 4% वाडयला हो जर केल्ले तर तांकां वालोर दिवपा जातालो. आता जीएसटी उत्सव मनोवपाचो खरें म्हणजे तांकां खंयचोच अधिकार नाशिल्लो. तो उत्सवच न्ही. तुम्ही वाडयतात, तुम्ही लुटतात आणि थोडे तेंपानी ते कमी करता आणि सांगता उत्सव म्हणून. त्या उत्सवाक सुद्दां आनीक सांगता, त्या उत्सवाक काल हांव पळयतालो की जो पेपर आहा पेपर, त्या पेपरा वयलो टॅक्स वाडयला आणि बुका वयली टॅक्स कमी केला. ते दिता पळय एक खंयची एडवर्टायज दिल्ल्या दिता की स्टेशनरी वयले रेट देंवयलो म्हणून बुकाचो. आता स्टेशनरी वयल्या बुकाचो जीएसटी जर देंवयला तर जो पेज भितर घालता ताजो वाडून बुक कसो वाडटलो, म्हणजे बेजीक रेट वाडटलो. म्हणजे सगळ्याचे बेजीक रेट वाडटले. जीएसटी देंवयला, जीएसटी देंवयला, जीएसटी घेवन तुम्ही इतले वर्सान लुटले. आता म्हाजे कोतान कित्याक आमचो गृहमंत्री गोंयांक आयिल्लो आहा. आता तो गृहमंत्री कित्याक आयला, तो गोंयकारांक बरी करपा आयला अशें दिसता म्हाका दिसना. तो आयला की आढाव घेवपाक की तुमचे कडच्यान कितले सेंट्रलाक आमचे कडेन येतले. आमकां बिहाराच्या इलेक्शनाक गरज आहा. तुम्ही लोकांक लुटून आमचे कडेन कशे फंड तयार जातलो हाजेर, कित्याक आमकां तांची बरी. आनी म्हणलें आमी अशमा भायर म्हणलें की गरीबाची पार्टी म्हणून. गरीबाची पार्टी न्ही, गरीबाची पार्टी जाल्यार ही व्हडली पॉश ऑफिस घालनाशिल्ले. ती पयशेकारांचीच पार्टी. गरीबांक फक्त वापरून घेतात. दुसरे कशें आहा, गरीबाच्या आता जर ते म्हणतात की प्रत्येक खेपेक ताणें म्हणलें की निवडून आयली म्हणून. सरकार निवडून आयलें ना. सरकार सोन हाडलाय, थोडे आमदार भाड्याचे हाडलात. सरकार निवडून आयलें ना. गोंयच्या लोकांनी निवडून दिलें ना. गोंयचे लोक ह्या खेपेक तांकां बुद्ध शिकोवपाकच रावला. गेल्ले खेपेक शिकयल्ली पूण ते मातशें हें जावन वयर तांगे सरकार आशिल्ल्यान ते पयशे दिवन आनी त्या देखून तांकां पयशे लागता. हो जो पयसो रेव्हेन्यू हे कडेन करून आनी वेगवेगळे टेंडरां बिंडरां काण आज जे पांयाभरणी जाता पळय तांचे वेगवेगळे टेंडर काण तांचे कमिशन घेवन ते सुशेगाद आपल्याला व्यवहार करतात. दुसरे बिहाराचे इलेक्शन लागेले, तुम्ही थंय बायलां 10,000 दितात. अरे हांगचे सगळे इंडिया दिया मरे. तुम्ही गव्हर्नमेंट कोणाला चलयतात. जर बीजेपी मोदी सरकार जर म्हणटा की सेंट्रलाचे गव्हर्नमेंट, सेंट्रलान जर 10,000ची स्कीम बिहाराक कित्याक लायता इलेक्शना म्हण. सगळ्यांनी इंडियेक लाय मरे. इंडियेच्या सगळ्या बायलांसाठी 10,000 असा कापोसतात. अमित शहा सांगचे, प्रमोदान विचारचे कार्यात बिहारा कित्याक लायला, हांगा कित्याक लायना 10,000, हांगाय 10,000 दिया. आणि तेन्ना मागीर ताणें गोंयच्या लोकां मरे इलेक्शनाक येवचें. देव बरें. मुद्दाम नमूद करता पयर आमच्या काणकोणाक जीएसटी ते देंवयला म्हणून सांगपाक आमचो माननीय मंत्री भोंवतालो. थंय एक आमच्या मनशान विचारलें सर जीएसटीचे फूल फॉर्म कितें काय म्हण. ना ते मागीर पळया मागीर उलया म्हण तो गेलो. हांकां जीएसटीचे फूल फॉर्म खबर ना, ते जीएसटी उत्सव मनयतात. ही आमची शोकांतिका. सगळ्यांनी सांगिल्लें आहा की दरवाड जी जाली म्हणल्यार पावर टॅरिफ जी वाडल्या पळय ताचे प्रोटेस्टान एक टोकन प्रोटेस्ट म्हणून आमी हांगा हे बिलांक उजो लावन आमी निशेध केल्ले आहा हे दरवाडीचो. आतां दरवाड अशे टायमार तांणी केल्या जेन्ना जीएसटी बचत उत्सव सोंपता थंय आहा. मार्केटान भोंवून आमदार येता थंय आहा घरान. ह्या सायडीन ही दरवाड जाता. म्हळ्यार सरकार कितलो डायरेक्शनलेस, बेरिंग कशें लूज जाला पळय सरकाराचें तें क्लियर कट कळटा. सगळ्यांनी तुमकां सांगिल्लें तातूंत एक सिद्ध जाता की सरकाराच्यो स्किमी म्हणटा त्यो गोंयकारांचे पाकीट मारपाच्यो स्किमी. तर जीपीएस बी म्हणून कशें आसता की पाकीट मार स्किमी. सो सर्वसामान्य गोंयकारांचे कशें पाकीट मारप हेंच सरकार करता. आज सुदीन ढवळीकर म्हणटा हे सगळे पाकीट मार स्कीम आमची आसून पसून गोंयांत आमी पावर टॅरिफ सगळ्यांत कमी दितात देशा परस अशें तो एक जस्टिफाय करता. पळय गोंयांतल्यान कोळसो जो व्हरता तातूंत गोंयकारांचो पुलमाव जो काबार जाता तातूंत देशा खातीर तो गोंयकार आपलो पुलमाव उडयता. त्या गोंयकाराक कितें फायदो जाता अशें धरया की सुदीन सांगता तें सारकें म्हणून. तर म्हजो ताका प्रती एक काउंटर क्वेश्चन की गोंयांत जो मनीस
कॉस्ट घेता, वॉट इज द फिजिकल कॉस्ट, द मेडिकल कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल, बिकॉज दीस इज ऑल थर्मल एनर्जी. हे कोळसो लासून इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार ताजो दर वाड केल्लो. तो कोळसो आमचे गोंयच्यान वाडतात मरे, तो गोंयाक कितें फायदो जालो? हे सरकाराक म्हाका दिसता सरकारा कडेन कसलीच उत्तर ना. आनी ताचे खातीर लोकांनी सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आहा की 27 ह्या सरकाराक पाकीटमार सरकाराक घरा धाडचो. आतां पाकीटमार सरकाराक घरा धाडपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचें अशें एक गोंयांत पब्लीक सेंटिमेंट आसा. हो पब्लीक सेंटिमेंट आसतनाच खूब पक्ष हांगा अशे येतात आनी ते म्हणटा की आमी 40 सीट झगडटले, आमी कितें सरकार घडयतले, आनीक ओपोजिशनाकूच टार्गेट करतात. ओपोजिशनाक टार्गेट करून सरकाराचेर अटॅक कसो जाता? सरकाराक जाय तें तुमी करतात. आनी सरकाराक जाय तें करपी जर अशे व्हडले फुडारी, देशांतले व्हडले फुडारी म्हणजे दुसरे राज्यांतले आदले मुखेलमंत्री ते जर येवन असले उलोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयकाराक कितें कळपाचें आहा तें कळ्ळां. सगळें कळिल्लें आहा की बीजेपी कशीच परती जिखून येवंक शकना आनी ताजे खातीर तांकां वोट फोडपा खातीर लोक जाय पडले आनी ते तांणी इम्पोर्टेड हाडल्या. आनी हें आज गोंयांत क्लियर जाल्लें आहा. जो मनीस येता तो दर वाडाचेर उलयना, तो उलयता कित्याचेर की काँग्रेस आनी बीजेपी एक आहा म्हणून. हें कितें? काँग्रेस खंय आयली हातून? दर वाड केल्या बीजेपीन, एटॅक जावंक जाय बीजेपीचेर. हांव मागता गोंयकारां कडेन की ही दर वाड जी जाल्या, सगळे आमदार जे तुमचे म्हऱ्यान आयल्या बाजारांत आनी सांगला की GSTचो बचत उत्सव आमी मनोवया म्हणून, तांकां प्रश्न करा की बाबा आमी जो कोळसो खातात सदां ताका कॉस्ट कितें आहा आनी ताजे खातीर आमकां डिस्कावंट कितें आहा हें उत्तर दिवपाचें. सादी भाशा ही, पूण अशें आसूंक जाय. हाजे पयलीं YS राजशेखर रेड्डी म्हणून आशिल्लो, ताणें जेन्ना रिलायन्सान प्रायसींग केलें पेट्रोलाचें, हाणें म्हणलें आंध्राचे सायडीन हें पेट्रोल येता, सो आंध्रा खातीर रेट दुसरी आसपाक जाय म्हणून. सो अशें हाचे पयलीं हिस्टॉरिकल प्रेसिडन्सीज आहात देशांत की म्हजे राज्यांतल्यान रॉ मटेरियल आनी रिसोर्स जर ट्रान्सपोर्ट जाता वा आमकां जर त्रास पडटा ताजे खातीर जाल्यार आमकां ताजेर डिस्कावंट मेळूंक जाय. गोंयाक कितें डिस्कावंट दिताय? कितें केल्लें आहा? आनी डबल इंजीन सरकार म्हणटा. डबल इंजिनाचो फायदो कितें जालो? म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक कळून चुकला की हो सरकारान आनी उरूंक जायना. हें एक्सपायरी डेटीचेर आशिल्लो सरकार हो, इट इज आउटलिव्ड इट्स शेल्फ लायफ आनी ताजे खातीर हे सरकाराक घरा धाडूंक जाय. कोणूय मदीं येवं मतां फोडपाक लोकांक जें कितें कळूंक जाय तें कळिल्लें आहा. आनी चड करून गोंयांत जे कितें इश्यूज आहा हे वोकल फॉर लोकल जावपाची गरज आहा. भायर येवन भलतेच खंयचे नेरेटीव घाले पूण जायना. हांगा इश्यू दरवाड आसा. गोंयांत सगळ्यांत सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा. प्रायस रायज इतली वाडल्या, तातूंत तुमी ही दरवाड करतात जाल्यार कितें करतात? गोंयांत गोंयकाराक तूं बुडयता. हे क्लियर कट सिद्ध जाल्लें आहा. आनी हाजे खातीर ह्या सरकाराची जे ही कृती आहा ताजी आमी निशेध करतात आनी गोंयकारा कडेन मागतात की आमदारांक प्रश्न करा की तुमी जे बचत उत्सव मनोवया म्हणटाले त्या सोंपतनाच तुमी ही दरवाड कशी केली काय म्हणून. आनी ही दरवाड पसून कशी जाल्या? आमच्या सरकारान आनी मागिल्ली हे 4% आमच्या सरकारान ताजे वयर मागिल्ली. सो आमचो सरकार आमची पाकिटां कशी मारूंक सोदता, आमचो पाकीटमार सरकार हो कसो गोंयकारांचे पाकीट मारून भोंवता हें सिद्ध जाल्लें. गोंयच्यान कोळसो व्हरता म्हणून हे गोंयकारांक गिफ्ट काय कितें 4% वाडून तेंच म्हाका कळना मरे. गोंयच्यान तूं कोळसो व्हरता, गोंय वास्कोकारांचो पुलमाव काबार जाता, तें कोविडान सिद्ध जाल्लें आहा. गोंयकार हांगा मरतात, पोल्युशनाचेर तुजे कांयच निर्बंध ना आनी तूं ऑन द कॉन्ट्ररी प्रायस रायज करता. सो कितें फायदो जालो गोंयच्यान कोळसो हाडून? हांव म्हणना की कोळसो हाड आनी हें आमकां देंवय म्हणून, हांव जस्टिफाय करना. कोळशाचो फावराद हांव उलयना, पूण कोळसो तूं सगळो गोंयच्यानूच हाडटा. तो कृष्णपट्टणम म्हणटा पोर्टांतल्यान बरा मारतो आनी तांकां दिया डिस्कावंट दिवंक जाय जाल्यार आमकां तुमी डिस्कावंटूय दिवचे ना आनी आमचो पुलमावूय काबार करतले. कितें फायदो जालो? कसलो डबल इंजिनाचो फायदो हो गोंयकारांक? तो गोंयकारांनी चिंतचो. हो आता विशय आसा वीज दरवाडीचो सगळ्यांक इफेक्ट जाता, सगळ्या तळागाळांतल्या लोकांक. जेन्ना हे अशी सिच्युएशन आसतना तेन्ना एक्टिविस्ट रस्त्यार कित्या खातीर प्रोटेस्ट करता? एक्टिविस्टांक मारिल्ले आहा.
तूं एक्टिविस्टांची चूक करनाका. एक्टिविस्टांक जे भशेन मारल्या आनी जे भशेन रामा काणकोणकाराची स्थिती आज आसा कितेंय उलोवंक ताजें ते स्टेटमेंटाचेर आनी कितें, बट एक्चुअली ताका फोकस वचून जायना. तो सारको तुका पळोवंक शकना ताची परिस्थिती आहा. इज फेसिंग ट्रॉमा. ताका कितें स्टिरॉयड्स दिले आसता ताणी बरो जावपाक, तातूंत तो डिजओरियंटेड. एक्टिविस्टांक रस्त्याचेर येवपाक दवरूं ना. जे भशेन ताका खोंटांनी मारल्या ते एक क्लियर सिग्नल मरे. तुमी आनी खंयच्या रस्त्यार येवपाचें उलयता. आतां आमकां उरला मारपाचें, पूण आमी तशे पिवपी न्ही, आमी परते मारपी. हे तकलेंत दर. आमी कितें गांधीक मानपी आमी, पूण चडूय मानपी न्ही. इतले जर एक मारलें जाल्यार 2 मारपाक आमकां कॅपेसिटी आहा आनी ते करतले आमी. जर कितें जालें जाल्यार अशें, कित्याक ही आतां बाउन्सर जनता पार्टी जाल्ली आहा. ही आतां पयलींचे भशेन कार्यकर्त्यांची पार्टी आनी संघ बिंग तसलें कांय ना. हे सगळे बाउन्सरच चलयतात पार्टी. आनी बाउन्सरूच ते आमदार सांगता की आपूण बाउन्सर म्हणून, आपूण गुंडा म्हणून. आमी आनी म्हणपाक गरज ना. ते सेल्फ डिक्लेअर्ड एटेस्टेशन आहा की आमीच ते म्हणून सांगचें पडटा. आनी कितें फाल्यां ते उलयता ताका आमदारांचेर अटॅक करतले. सो आमी संघटीत गोंयकारांनी संघटीत जावपाची गरज आहा. आनी दुसरें एक्टिविस्टांचे इश्यूचेर कोणेच आपलें काळीज सोडप न्ही की बाबा एक्टिविस्टां खातीर आमी आयले, आमचेर FIR जाली आनी तो थंय कॉम्प्रोमायज जालो अशें जे पिक्चर BJP दाखोवंक सोदता ते तशें ते पिक्चर ना. कितें आसा तें कळटलें. लॉ शूड टेक इट्स कोर्स. हांव ताजेर कांय उलोवंक सोदना. पुणून ताका जे भशेन मारला हें दुसऱ्यांक एक धडो शिकोवपाक आनी दुसऱ्यांक एक मॅसेज दिवपाक की जर तूं अगेन्स्ट उलयलो जाल्यार तुका हे भशेन मारूं येता म्हणून. आनी ही मॅसेज ते दिवंक सोदता. ही मॅसेज आमी घेवंक जायना. आमी तकलेंत दवरूंक जाय की ही मॅसेज हांणी दिल्या. हेच ते गुंडा राज आनी हे गुंडा राज आमी कशें उडोवप ताजेर आमी चिंतपाक जाय. रामान कॉम्प्रोमायज केल्याचें दिसता तुमकां? ना, म्हाका दिसना कितें तें. म्हाका ताणें कॉम्प्रोमायज केलां काय ना तें कितें खंयचे स्टेजींचें हें इन्वेस्टिगेशन वता तें एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना. पूण ताजे बायलेचो हांवें स्टेटमेंट आतां पळयला की जें कितें येता तें तशें न्हीच म्हणून तें तिणें म्हणलां. सो एक्झॅक्टली कितें येता आनी कितें न्ही तें तांकांच कळपाक चड हांव आय डोंट नो द डिटेल्स. बट वन बीट आय डोंट रिग्रेट गोईंग ऑन द स्ट्रीट फॉर रामा काणकोणकार. आनी ती FIR आयली म्हणून म्हाका कसलोच पश्चाताप ना. असले FIR घाल्यो म्हणून आमी BJPचेर उलोवपाचें बंद जावचें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी दोबरात उलयतले, दोबरात तकली चलयतले तांकां एक्सपोज करपाक. आनी जे हांचे मदीं हाडल्या B टिमी त्योय तितल्याच फोर्सान चड एक्सपोज.